बोडगेश्वर देवळातली फंडपेटी फारायल्ल्या चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केली। चौगाय चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी आता म्हापशा पुलिसांच्या सुवाधीन केला। तांच्याकडल्यान 7 लाख रोख रक्कम, 3 मोबाईल आणि कांय स्क्रूड्रायव्हर्स जप्त केल्यात। काही दिवसां पयलीं म्हापसा बोडगेश्वर देवळात 4 चोरट्यांनी 2 फंडपेटी फोडून तेतूंतले 10 ते 12 लाख कॅश जी चोरी केली त्या संदर्भात खोपोली महाराष्ट्र पोलिसांनी या 4 चोरट्यांक अटक केल्या। त्यांच्या कडल्यान 7 लाख कॅश, त्याचप्रमाणे 3 मोबाईल आणि काही स्क्रू ड्रायव्हर्स त्यांचे कडल्यान जप्त केले आहेत। ही खबर म्हापसा पोलिसांनी रवानगी खोपोली महाराष्ट्र हांगासर केली आणि पुराय फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून अखेर म्हापसा पोलिसांनी या 4 चोरट्यांका आपल्या ताब्यात घेतलेली आसा आणि अखेर आता या 4 चोरट्यांक नॉर्थ गोवा SP हांचे कडेन चौकशी खातीर व्हरपाक सध्या भायर सरलेली आसा। जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत रावतली तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या कडेन पावयतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स केला।